पणजेचे मेन रस्ते सगळे बंद केले वतले. ह्या कितें वेगळोच फॉर्मेट आसा आनी सगळो ट्रॅफिक मिरामार करंजावे वचपाक हांगच्यान भाटल्यांतल्यान डायवर्ट जातलो. आनी भाटल्यांतलो जो रस्तो गेली 1-1.5 वर्स असो स्मार्ट सिटीच्या नांवान इतलो खराब करून दवरला. थंय एकदां डामर घातले हॉट मिक्सिंग, विदीन 2 months इट वॉज गॉन. आनी मागीर आतां थंय कितें पेवर्स घातले फॉर लॉंगेस्ट डिस्टन्स. सामकें लो क्वॉलिटी काम आसा, गडबडीत आसा. लोकांची हाडां आनी गाडयेची हाडां भायर सुटली. सो म्हणून हांव जो न्यूली मिंटेड PWD मिनिस्टर आसा ताचे कडेन आतां खातें डायरेक्ट ताचे कडेन आसा, स्वताक ताचे कडेन अपील करता की हो रस्तो प्रायोरिटीर घेवन एक सारको करून घेवचो म्हणून. पेवर्स बी घातल्या पळय ते एकदम लो क्वॉलिटी, तुमी वचून पळया मुद्दाम. फाल्यां लोकांचे खूब हाल जावपाचे रस्त्यार हांगच्यान वचपाक सदांच जाता. पण फाल्यां बिकॉज ऑफ इफ्टी ह्या रोडाचेर चड लोड आसता. सो हाचेर लक्ष घालूंक जाय. हांव PWD मिनिस्टराक म्हाका की हो रस्तो सारको करून दिवचो. 1 वर्स हांगा एक्सपेरिमेंटच चल्ल्या. पॅच वर्क चलता, ते पेवर्स घालतात, काडटात, ते सिमेंट हाडून पॅच मारतात, डामराचे पॅचेस मारतात. इट हॅज टू बी प्रॉपरली डन. ते काम स्मार्ट सिटीन केलां न्ही ते. स्मार्ट सिटीच्या वेळार आनी कितें केल्लें तो 2 म्हयन्यान सगळो हॉटमिक्स पावसान व्हांवून गेलो. मागीर कितें क्वॉलिटीचें काम तें कळटा. तो व्हांवून गेला म्हणून ताणें लॉंग स्ट्रेचार पेवर्स घातल्या, नॉट लायक अ स्मॉल जंक्शन ऑर एनीथिंग. सगळें लांब अशें आनी ते ओबड दोबड आसा. तुमी वचून पळया. आनी फाल्यां सगळो लोड हांगच्यान वतलो पळय. पॅचअप आय डोंट नो, अशें पॅचअप 1 दीस पयलीं करून कितें जातलें. इट हॅज टू बी रिडन. म्हणून PWD मिनिस्टरा कडेन हांव अपील करता. ही इज न्यूली मिंटेड PWD मिनिस्टर, फूल खातें ताचे कडेन आसा. सो ताणें तातूंत लक्ष घालचें. ती बरो रस्तो गेल्यार ती F4 फॉर्म्युला 4य जाय जाल्यार करा तितलो. म्हणजे तो बरो करा आनी दिया. 1 वर्स थंय सारकें कितें चल्लां आय डोंट नो. कोणाक तातूंत हें ना, लक्ष घालनात. सो हांव अपील करता डायरेक्ट की हो भाटल्यांतलो रस्तो सारको करचो. फाल्यां लोड ताचेर खूब आसपाचो आसा आनी एनी इव्हेंट जाता पळय तेन्ना हांगच्यान ट्रॅफिक वाडटा. ना आनी पेवर्स घातल्यारूय बऱ्या क्वॉलिटीन जावंक. इट हॅज बीन डन लायक सॉलिडली. ओबड दोबड आसा. एवरी टायम दे डू पॅच वर्क. आतां कितें पॅच वर्क केला कळ्ळें न्ही. दॅट पॅच वर्क लास्ट ओन्ली 1 month. म्हणजे ते टॅक्स पेयर्स मनी हॅज टू बी जस्ट यूज फॉर पॅच वर्क, बँडेडी लावपाक रस्त्यान. इट इज नॉट अ करेक्ट वे. तो करून लोकांक ते दिवचे. उत्तर बाबा आतां पळय जाल्यार हो जो भाटल्याचो रस्तो जालो तूं उलयता भितून जर इंटरनल रोड्स पळयत न्ही, खुबशे रस्ते पाड जाल्यात. काम हेडक्वॉर्टर्स पोलीस स्टेशनाच्या फुडें कितें गेलां म्हाका नको. बरो रस्तो आशिल्लो, आतां असो तातूंत म्हणजे कितें गाडयांचें टेस्टींग बी करपाक ट्रॅक केला काय गेलो असो दिसता. कितलो तेंपूर जालो तसो. पणजे हेडक्वॉर्टर्स पोलीस हेडक्वॉर्टर्सच्या फुडें कितलो ते कसो आसा ताचेर ऑलरेडी हांव उलयलां एकदां. सो म्हणून सिन्स द PWD मिनिस्टर इज न्यू, फूल खात्याचो इन्चार्ज आसा, ही शूड टेक कॅपिटल सिटी आसा, ही शूड टेक पर्सनल इंट्रस्ट आनी हे थोडे ठरावीक 3 रस्ते तरी बरे करून दिवचे. पण आमदार विचारला पडे तो विचार म्हणटा की स्मार्ट सिटी विचारा म्हणटा, तो कांयच ते आतां हांव कांयच उलोवपाक सोदना. कळ्ळें न्ही, कित्याक तुमी विचारला तुमकां उतरां मेळना. तुमी पळयलां न्ही. सो आय डोंट वॉन्ट टू टेक नेम्स नाव. हांव डायरेक्ट विशय म्हणटा. PWD मिनिस्टरा कडेन म्हणटा जाय जाल्यार लेटरूय बरयता ताका. पण हे नंबर ऑफ इश्यूज आसा. फाल्यां इफ्टी आसा, सगळे ट्रॅफिक हांगच्यान वतले, लोक धाडावन घरा पावतले. सो हे बेगीन प्रायोरिटीन केलें न्ही. दिस आर लायक मेन वेन्स ऑफ द सिटी कशें. म्हणजे एक ब्लॉक जाल्यार रोखडे डायवर्ट आपोआप जाता. ते पुलीस करना डायवर्ट. लोकांक खबर आसा करंजाळे वचूंक जाय, तो ब्लॉक आसा हांगच्यान येवपाक. सो दीज आर द मेन रोड्स. आनी हांगा हेच सारकें ना जाल्यार इट्स लायक कॅपिटल सिटी कितें म्हणून एका दिसान करूं म्हणूच म्हणना. हांव सांगता फुडल्या इफ्टीक तरी सारको आसता. एका दिसान ते पॅचवर्क करता आनी ते पॅचवर्कान जावपाचें काम ना. तुमी मुद्दाम वचून पळया. इट्स लायक ऑल अनइवन. आमकां जाल्यार बरें आसा, पण ना जाल्यार एटलिस्ट थोडें सारकें काम करून घेया. तशें जालें एका दिसान बेस्ट. पण म्हाका दिसना ते ज्या प्रमाणे काम आसा पळय ते एका दिसान जावपाचें ना. इतलें लो क्वॉलिटी काम.
काडूनच सारकें शेवट काडचें म्हणटा तुमी तेन्ना नंबर घालचे शेवट काडून सारको हॉटमिक्स बऱ्या क्वॉलिटीचो बरो कॉन्ट्रॅक्टर आय डोंट नो वेदर ते मेंटेन कोण सारकें काम करता कोण सारकें करना वॉट इज द क्रायटेरिया आय डोंट नो पण बरो हे करून बरो रस्तो करता वयर दोनापावल टू बांबोळे रस्तो कसो ताका खड्डे केन्ना पडना ते हे सायड वचून गेल्लो दिसता तेन्ना when 2012 when my father became the chief minister that was the first project तो वायटनींग करप थंय तुका व्हडलें कांयच जायना एक चुकून थंय पडला आसतलो शेवटच्यान भायलो रस्तो सारको ना G20च्या वेळार तांणी कलर केला रस्त्याचो सो तसो त्या क्वॉलिटीचें काम करून घेवचें But who should held responsible for all this? Because Karun Putin has I been don't banned know. on this. Actually, elected representatives are should be responsible. But when elected representatives don't take responsibility, then खंय पावतले? Then आमी डायरेक्ट मिडियाच्या थ्रू मिनिस्टरा कडेन उलोवचें पडटलें बाकीचें कितें ऑफिशियल लेटर बी घालूंक जाय एज अ सिटीजन आय कॅन रायट दॅट आय वील सेंड पण रिप्रेझेंटेटिव्ह उत्पल म्हाका सांगपा आतां कावन्सिलरूय आसा हांगा लोकल तेंकाय फेस जाता डेली ट्रॅव्हल करता हांगा तेंचे वोटर सगळे ट्रॅव्हल करता पण तेवूय सायलेंट ना ना ताळगांव पणजेचे बी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा पणजे तांच्या घरा भायरूच रस्तो पळय कितें आसा सो मे बी ती हें आसूंक जाय पळय फिलींग आसूंक जाय भितरल्यान लोकां खातीर कितें तें वील ना म्हणटा तुमी हें करपाक मे बी द इंट्रस्ट आर डिफरंट तुमी प्रेस आसा तुमी प्रश्न विचारात हांव विचारना हांव डायरेक्ट म्हजें मत लोकांक फुडल्यान मे बी PWD मिनिस्टरा कडेन मांडटा तो खातें फूल ताचे कडेन आसल्या खातीर आय एम होपफूल की तो सारकें लक्ष घालून होपफुली पणजेक तरी जस्टीस करतलो आनी रस्ते बरे जातलो सर फाल्यां इफीक लागून इंटरनल रोडाचे तुमी लोड जाता म्हणले हांगासर इव्हेंटाचे इव्हेंट जायत रावता आनी हांगासर ट्रॅफिक जाम जायत रावता सोल्युशन काय येना हांवें उलयलां की इफी हो मार्की इव्हेंट आसल्या खातीर लोक अंडरस्टँड जाता पण खुबशे इव्हेंट जाता पळय फुटबॉल बी प्रायवेट इव्हेंट जाता हे जाता तातूंत खूब त्रास जाता ताचे अनलेस तरी सारकें आतां हो रस्तो बरो स्मूथ जालो ते ट्रॅफिक स्मूथली फॉलो जाता सो ते पयलीं फिक्स जावंक जाय काही इव्हेंट्स पणजे कांपालाच्या भायर व्हेले श्यामाप्रसाद फॅसिलिटीज जाले न्ही सो दॅट वील बी हेल्पफूल इफी आय कॅन अंडरस्टँड कित्याक इट्स अ बीग इव्हेंट मल्टिपल लोकेशन्सार जाता ट्रेडिशनली थंय जाता पण बाकीचे जे इव्हेंट्स जाता थोडे प्रायवेट कितें हे जाता थंय कांपाल ग्रावंडार बी ते खंय तरी शिफ्ट केल्यार इट वील बी हेल्पफूल फॉर द रेसिडेंट्स सगळे इव्हेंट हाडून थंय बांदूंक जाय एकाच टायमार ड्युरींग डिसेंबर हे जावंक जाय थोडे इव्हेंट्सांक प्रायोरिटायज करून दुसरे कडेन व्हेल्यार बरें जाता पण हे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा पळय तांणी जनरली असले इनिशिएटीव घेवंक जाय ते खंय जायना जाल्यार ते तशेंच दर वर्सा जाय Around 2,000 crore has been spent on this smart city. ना आय डोंट नो खंय आपलो 1300 म्हणटाले पयलीं आतां 2000 म्हणटा आय डोंट नो पण ते आतां इवन स्पेंड केला पळय खुबशे पायपां घातल्या खूब कडेन कनेक्शन करूंक ना कमिशनींग कितली जाल्या पायपां हे कोण उलयना का बेटी खड्ड्यान घालून भितर घालून वयल्यान डांबर घातला हाऊ मेनी पायप्स हॅव बीन कनेक्टेड हाऊ मेनी पायप्स न्यू पायप्स आर टेकिंग द लोड ऑफ सिवेज हे विशय कोणें तरी उलोवंक जाय न्ही का थोडे पायप पेटे आसा तांकां हाऊस कनेक्शन दिवपूच ना ते दिवपाक परत फोडटले का ते फोडपाचो हेच ना आनी ते घालून पयशे खर्च करून कॉन्ट्रॅक्टरांक खंय मेळपाचे खंय किकबॅक जावपाचे ते जाले तांकां आतां पडिल्ले ना वेदर दोज पायप्स आर यूज पायप्स आर नॉट यूज सो हे प्रॉपर हे जावपाक प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन पणजे नेवप इज मोर इम्पॉर्टंट मागीर ते सगळ्यो गजाली काडपाक येता की वॉट इज एक्चुली यूज वॉट इज बेटे घालून ते सोडल्या एमटी आसा कितले कनेक्ट केल्या असले विशयाचेर सद्या पणजेन डिस्कशन ना दॅट इज माय अकाउंटेबिलिटी ना म्हणटा ऑब्वियसली दॅट इज माय पेन इतले खर्च केला जाल्यार ते आमकां खबर ना वेदर इट इज टेकिंग दॅट रोड कितले कनेक्शन लोकांक मेळ्ळा थोडे कडेन गेला आसा थोडे आट्यार ओवरफ्लो जायत चालूच आहा आट्यार सो ओनरशीप घेवपाक कोण तयार ना तेन्ना आमी लोकां थ्रू म्हणजे थ्रू मिडिया लोकां कडेन वचून मे बी सरकाराक सांगप दॅट इज अवर ड्युटी थँक्यू